हालेलुया. हरगां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, अगलाब तुका जेजू, वंदन तुका बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां फोव जाला मार्क 6 अध्याय 40:5 ते 50:2 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 45 to 52. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना सिसांक बेगीनच माचयेर सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसाइदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक दन जातच तो मागणें करूंक म्हणून दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मातसो मदें दर्यांत पावलो. तो एकलो मात्र तडीत आसलो. वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान आपणाचे शिस ओले काडून मातसो वचूंक कश्टतले तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलोवन तो तांचे सरसीन आयलो. तवळ फांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतालो तें पळोवन ते कांय मेल्ले म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सगळ्यांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या माचयेर सरतच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनीकय चड विजमीज जाले. कित्याक उंड्याच्या आश्चर्या विशयांत तांणी तांकां समजूंक नातलें. आनीकय तांकां तें समजूंक नातलें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. आज देवाचें उतर आमकां सांगता जेजू उदकाचेर चलता. पयल्या सुवातेर सगळी तेची सुवार्ता प्रगट जाल्या उपरांत तांकां माचयेर आलतोडी म्हळ्यार त्या दर्या पलतडी वचोंक धाडटा माचयेर. आनी तो मागणें करूंक येता. काळोख पडतस मागणें करूंक येता आसतना आमची बोट सादारण अर्द्या पावोन जाल्या. पूण जेजूची दिस्त पळया कशें हें आमी सुकयल्ले आमचे जिवितांत नियाळ करचो जाय. जेजूची दिश्ट कितली. तो त्या जाग्यार मागणें करना आसतात. म्हळ्यार अंस जाग्याक मागण्यार करूंक गेला तो. आनी थंय तावन तो दर्यांत पळयता मातसो मदें ते वारें वादळां शिरकल्यात. तांकां तो मुखार व्हरूंक जायना. तांचेर ते तांड घालूंक जायना. ताका कस्तातात ते दळा. जेजू थंय थावन ताची दिश्ट दर्याच्या मदें गात आसल्या त्या सिसांत पैकी तांकां तो पळयता. आनी ते कस्तार आसले पळयतात. आनी जेजू उदकाचेर चलोवन वता. एक व्हडलें अजाप. म्हाका दिसता इतिहासांत कोणूच हे उदकाचेर चल्लोलो ना. कित्याक म्हळ्यार 2 वेटां करतना तुवें केदोळ म्हणसर तुका धरण पांयांक मेळटा तेदोळ म्हणसर तुवें उदकांत चलयत. ताचे उपरांत तुवें उपेजे चलोवंक साध्य ना कोणाच्यांनी. आनी जेजू उदकाचेर चल्लो म्हणटाना खंडीत आपोस्तोल भियेतले. ते कित्याक आमची जाल्यार तितली गत जाती कोण ना. आनी ते भियेले आनी बोब मारूंक लागले. आनी जेजू तक्षण हांवच तो, भियेनाकात. भावार्थ थीर करूंक जेजू आज म्हाका आनी तुका उलो दिता. भावार्थ आसलेल्या मनशांनी दर्याचेर चलोवंक जाता म्हणलें जेजून दाखयलें. आनी एक घडी आमकां थंय सांगता एक पेद्रूय दर्यांत ताच्या मुखार चलचो आमकां आनी एका घडितांत आमकां आयकूंक मेळटा मुखल्या दिसांनी. आनी ती जेजू भावार्थान आमकां थीर करूंक खंडी जावन जेजू कळीत आसलें. आपोस्तोल कस्तले पयलेंत करता आसलें जाल्यार तो सोडून सोडटा तांकां. कित्याक तांचो भावार्थ पारखूंक. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्ट येताना, अनवर येताना, पिडाशिडा येताना, निरासपण येताना, सलवणी येताना, हे रिणाचे भार माथ्या वयर येता आसतना एके फावटी आमी भावार्थ होगडायता. जेजून आमकां सांडून घाला म्हणून देवान म्हाका अशें कित्याक केलें, देवान म्हाका सांडला म्हणून एक उद्रेक आमचे भितर येवची आमी पळयता. पूण जेजू बिलकूल सांडून घालिना. जेजू बिलकूल आमकां सोडून वचना. आमचेर तो दिश्ट लावन आसा. सुर्याच्या प्रकाशाच्या की 10,000 वांटे चड प्रकाशीत देवाची दिश्ट म्हूण सांगता. ना जाल्यार त्या मातसो त्या दर्यांत मदें पावता आसतना जेजू कितले पयस आसा. सदांच तांणी म्हाका दिसता एक 4-5 वरांची वाट ते थांडून गेल्यात आसतले. जर जेजूची दिश्ट थंय पावोवची जाल्यार जेजूची दिश्ट आज ही सुर्याच्या प्रकाशाच्या की 10,000 चड वांटे प्रकाशीत म्हूण सांगता. देखून ह्या संवसारांत तो बग्गोन पळयता म्हणटा सर्गींच्या राजा जाता. आनी आमच्या मदें तो जियेता. कित्याक तो आत्म जावन आसा.
जर आमी वाचता जाल्यार आयचें पयलें वाचप आमकां तें जुवांच्या वांजेलांत जुवांच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत आमी वाचता तें 4थो अध्याय थंय आमी वाचल्यार 12वें वाक्य सांगता कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेक कसो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता देखून देवाचें अजरपण म्हजें तें आनी तुजें तें आसा म्हणून पारखूंक एकत तो मोग कसो करता कुटुंबाचो तो मोग कसो करता आपल्या पतीचो तो मोग करता कशें आपल्या पत्नीचो ती मोग करतात भुरगीं कशें आवय बापायची ती मोग आवय बापाय कशें भुरग्यांचो मोग करतात शेजाऱ्याचो कसो मोग करतात वाड्यान जावं दी कुटुंबान जावं दी फिरगेच्यान जावं दी कसो आमी मोग दाखयता तर मोग आमी दाखयता जाल्यार जेजूचो मोग आमच्या काळजांत आसा आनी देव आमचे सांगता जियेता म्हणल्यार प्रूफ दुसरो नाका मगाच्या भावा आनी भयणी आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दरया जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता आनी एक संगती एक आमकां मोग करूंक शिकयता आनी मोग केल्ल्यांत देव आमचे सांगता आसा म्हणल्यार आमकां एक खात्री जाता हेरांकी पळयतना कळटा आनी दुसरें 15व्या वाक्यान सांगता जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता ताचे थंय देव जियेता कित्याक जेजू आनी देव विंगड विंगड न्हय ते एकच देखून आमचे थंय तो देव जियेता तोय देवा थंय जियेता देव आमचे थंय जियेता जाल्यार जेजू आमचे थंय जियेता जाल्यार आमी देवा थंय जियेता आमी जेजू थंय जियेता देखून मुखार सांगता 18वें वाक्य मोग आसलेले कडेन भिरांत ना संपूर्ण मोग बेन धांवडायता बेन शिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियाण जियेता ताचे थंय मोग संपूर्ण ते पावना भें म्हणलें आमकां आसूं जाय भें खंय थावन सैतानांत येता देवा थावन येना भें सगळें नॅगेटीव ते सैतानांत कित्याक देवान आमकां पवित्र आत्मा दिताना धैर्यसो आत्मा दिला बळादीक आत्मा दिला आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मा दिला फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 ती आमकां सांगता ह्या आमी प्रत्येक संतोश पावजे ह्या संवसारांत संतोश पावजे कित्याक देव आमचे सांगता जियेता आनी खंडीत जावन आमचे थंय भिरांत आसोना आनी 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 सांगता देवान आमकां भियासो आत्मा दिवना आमकां धैर्यादीक आनी बळवून आनी स्वानियंत्रीत मोगाचो समाधानाचो आत्मा दिला तो आमचे थंय जियेता जुवांच्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 4थ्या वाक्यांत ती अशें आमकां सांगता मगाच्या भावा आनी भयणी पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या खापाटी प्रवादीचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे तो आसा आत्मो संसार सवे आसले आत्म्याप्रास चड बळादीक आमचे तें आसलो आत्मो संवसारांत कितले ते आत्म्या सोदी ती कोट्या आत्म्याचे की आमचे तें आसलो आत्मो बळादीक कित्याक आमच्या मुखार खंयचेच कोटो आत्मो येवंक शकना कित्याक म्हजें तें आनी तुजें तें भितर आसलेलो आत्मो बळादीक जावन आसा कित्याक म्हजें तें आनी तुजें तें आसलेलो आत्मो संवसाराचो आत्मो न्ही म्हाका देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो म्हजें तें आनी तुजें तें जियेता वय जाल्यार आमी धैर्यादीक जाता आमी बळवंत जाता भावार्थाचें भुरगीं जाता आनी खंडीत जावन जेजूची काकुलतानी करपा सदांच आमचे थंय आसता देखून निमाणे देवाचो मोग करता तो म्हणून भावाचो द्वेश करता जाल्यार तो फटकिरो देवाचो मोग करता म्हणटा हर एकले आमी सांगता देवाचो मोग करता आमी देव आमचो मोग करता देवाचो आमी मोग करता पूण भावा कडेन रागार भयणी कडेन रागार घोवा कडेन रागार या आपल्या बायले कडेन रागार आवय बापा कडेन रागार रावून हाका म्हाका दुस्मान गाय दवरून आमी देवाचो मोग करता म्हळ्यार दिसानांतल्या देवाचो मोग करूंक जाता जाल्यार दिसच्या आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक जायना जाल्यार तो फटकिरो न्ही ताच्या जिवितांत सत म्हणलें ना न्ही सत म्हळ्यार कितें देवाचें उतर नातलेलेंचें जिवीत असेंत झगड्याचें आनी कितें कोर्ट केजी आनी कितें करून आमी द्वेश दुस्मान गाय हें पुरा पळयता जाल्यार आमचें तें देवाचो आत्मो जियेना आमचें थंय खंय गे आमी देवाचो आत्मो होगडयला देवाचो आत्मो आमी आमचें तें आसा जाल्यार आमी मोगान जियेता जर आमी दिसानांतल्या देवाचो मोग करता म्हूण सांगून दोळ्यांक दिसता आमच्या भावाचो भयणीचो मोग करिना जाल्यार आमी फटकिरी जाता देखून ह्यो संगती आमच्या आज मतीन दर्या आनी देवान सांगलेलीं ती उतरां कशें तो उदकाचेर चलोवन त्या सिसांक ताणें बचाव केलें गी आमकांय खंडीत जावन ताका कितेंच थर्ड गाड ना म्हाका आनी तुका कुमोग करूंक देवा खंयचीच अडखळी ना अडखळ कित्याक म्हजें तें आनी तुजें तें असल्या पाताक मात्र देवाक काकूळ दाखोवंक अडखळ करता देखून तें आमी कान उडया देवाच्या सांगता जियेल्यार देवाची काकूळ देवाची कृपा देवाचें बक्षण हें सगळें आमी जोन काण घेवंक पावता आनी देवा सांगता जियोंक शकता
देखून आयचे दिसता हो संदेश आमी कान घेया आनी खंडीत आमचो भावार्थ वृद्धी करया आनी मागया आज जेजू आमचो भावार्थ सडय. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमितीजे सांगता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगतशें जेजो भगिवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनयतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. देव बरें करूं.